आता आमच्या सेवामाचं आम्ही तो काजीवर दाखल केल्या त्या रानात ते स्वतः गेल्या काढून त्यांच्यानी पहिलं काजू पण तरी असताना तो भाग तो मुलून जो असा पहिल्या वाड्यापासून तो भाग असा काजूचो तो पळोवपाचो असा आमच्या काकाच्या पहिलीपासून आमच्या उत्पन्न असा म्हणजे आमच्या जाणट्यापासून जे देवस्थान वचना आणि गाव असला त्यांना हे पासून हे जमनी आमच्या गाव लोक कसे येत असतात सगळ्या खबर असतात पहिले हांगा नाल्ल पाको कुळीत असले वयता ते खातीर हांगासर मोठी झाडां वयत ना ती पहिली ती झाडां कापून अमेरी करताले आणि आता त्याच्या नंतर लोकांनी काजू कापपाक फणस केल्यो जुन्यो काजू वेगळ्यो बी आसात नव्यो काजू जावंक मातसो वेळ लागता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी त्यो पळयल्ल्यो आसा सगळ्यो म्हणजे तांकां ती परिस्थितीची जाणीव येयल्ली आसा आमी ह्यो जमनी ज्यो आसा पयलीं पासून म्हणजे एक प्रकारचें आमच्या गरीब लोकांचें पेन्शन टायप आसा जशें पयलीं जाणटे करताले आमचे आजे पणजे तेंच्या पासून ह्यो जमनी आमी कसयतात तेच्या फुडें आतां भुरगे बी आमचे कसयतले ह्यो जमनी आमकां एक प्रकारचें गरीब लोकांक पेन्शन टायप आसा म्हणजे तेच वर्साक आमकां जें उत्पन्न मेळटा 10,000-15,000 जें मेळटा तें पेन्शन टायप आमकां उत्पन्न मेळटा म्हणजे ती मागीर कोणें आसा म्हणजे सामको गरिबांतलो गरीब जरी असलो आनी तेचे थोडे जाणां एक 2 एकरां 10 एकरां काजी असलो जाल्यार तेका थोड्या तरी वर्सांक पेन्शन टायप उत्पन्न मेळटा ही जर आतां आपली जागा केली आसा आमकां तुमकां जर जाणटेल्यांक आतां थंय कसली नोकरी दितले म्हणजे जे लोक येतले तेका जर शिकवना तेका मोठी नोकरी मेळची ना ल्हान पडली तरी नोकरी मेळटली त्या हेतून तो आपलें जीवन जगयतलो पण फुडल्या भुरग्यांचें कितें जशें आमी आजे पणजे जे आसा ते कशें दिल्ले ते जमनी आमी आतां कसून तेजें कितें मेळटा कशें मेळटलें काय कितें सर्वीस करता तेका तें मेळटलें काय कितें फुडें भुरगो आतां तूं जाणटे तांकां हांगा काम कितें आसा शेमान आमच्या काम दिलें आसा तेच्या जिवना पर्यंत काम करतलो म्हणजे 60 वर्सां पर्यंत मागीर पेन्शनूय मेळत पण तेच्या फुडें कितें त्याच्या भुरग्यांनी समज आता घरापुरती हांगा घरा कोणाची घरा जागा ती काढून दुसरे कडेन घरापुरती जागा दिली आनी ताका 4 भुरगीं आसा तेची त्या 3 भुरगीं खंय रावतली त्या घरांत रावतली काय कितें पण आतां ही आमची 2 एकर जाय 2.5 एकर 5 एकर अशी जागा आसा आमच्या भुरग्या जेन्ना 5 जाण जाता 2 जाण भुरगे आसता तेन्ना ते जागेर घरमान रावंक शकता म्हणून आमकां जागा जाय तशेंच हे पेन्शन टायप जे आसा उत्पन्न आमकां मेळत आसा ते आमी फुडें भुरग्यांनी केलें उत्पन्न केले आसा त्या पेन्शन टायप आमकां उत्पन्न मेळटलें पण ही सर्वीस करून सामकी ह्या गरीब लोकांक आतां शिक्षण जर म्हाजें उच्च जाल्लें आसा जाल्यार म्हाका त्या प्रमाण पगार मेळटलो त्या प्रमाण म्हाजें जीवन हांव फुडें वाडोवंक शकतलो घर दुसरे कडेन बंगलो बांदूंक शकतलो आनी कितें तूं करूंक शकतलो पण तशें हांगाचे गरीब लोक एका बांदूंक शकना हे पळय तुमी वचून आमचें देवूळ आसा हें देवूळ सुद्दां आमच्या परिस्थिती आसा तेन्ना हांव शेतांत विनंती करता ही जागा आसा ज्यो पयलीं पासून आमचे प्रसिद्ध त्यो आमकां आमच्या नांवार करून दिवच्यो आनी मागीर कितें ते फुडें जें उत्पन्न आसा तितक्या पिके सगळे करून तेच्या नांवार तांकां करून दिवच्यो आनी बाकी उरलेले तुमी बाकीचें कितें तें करप पण पयलीं आमकां जमनी आमच्या आमकां मेळून दिवपाचो प्रयत्न करचो हें उत्पन्न आमच्या चालू दवरपाक मिळवणे गावातल्या आयच्या परत एकदा या सभेक देवाक नमन करून आणि प्रत्यक्ष महाराष्ट्रीय कलेक्टर जिल्हा पंचायत सरपंच आणि गावातले सगळे नागरिक सगळ्यांना नमस्कार. तुम्ही सांगितल्या प्रमाणे हांवें 2दा तुमच्या गावातल्या काही लोकांकडे उलयलो आणि हांव ताका परत परत सांगतालो की एकदाचो बसून कितें तरी निर्णय सोडया. वेगवेगळे विषय मांडले काजीचो मांडलो जागेचो मांडलो की लोकांच्या उदरगतीचो मांडलो सगळे विषय मांडले पण हांव परत एकदा सांगता आनी सुरवात करता आसतना खंयचे जर विशय सुटले आसत जाल्यार एकत्र म्हणजे 400-500 लोक एकत्र येवन मिटींग घेवन ते विशय सुटना. तुमच्यातले काही प्रतिनिधी हे जर एकत्र येयले जाल्यार ते विशय सुटूंक शकता तेजेर हांव परत येता. तुमच्या हांवें म्हाका दिसता तांच्या म्हणण्या प्रमाणे एक 20% जागेंतल्यान आमी वयर गेले आनी सकयल येयले ओके बट वेदीक जे
आम्ही जो म्हणजे आम्ही जी 10 लाख जागा म्हणताले ती जागा खंयची म्हणजे ती हेवटेन पडटा काय तेवटेन पडटा आमचो सर्वेयरय आमच्याकडे आशिल्लो पण तेजेय कन्फ्युजन आशिल्लें. आम्ही प्लॅन घेवनी प्रत्येक कडेन आमी तांकां दितात आतां आमी खंय आहा म्हणजे ह्या शिमे आमी घेतला ते शिमे भायर आसा काय शिमेच्या भितर आसा ह्योय गजाली आमी विचारताले. हय आमी पळयलें की थंयसर काजी मोठ्या प्रमाणात आसा. आमी ना म्हणना की काजी म्हणजे काजीचो उत्पन्न सोडलो जाल्यार खंयसरी एखादें दुसरें पणसाचें झाड आसा. हाच्या व्यतिरिक्त आमकां म्हणजे उत्पन्नाचें झाड वेगळें दिसना पण काजीचें उत्पन्न आसा हें हांवूय मान्य करता. काजी लोकांचे आमी ज्या 20% जागेन भोंवल्या थंयसर काजी आसा की गंधाड म्हणजे हे आपले म्हणटा तशें थोडी व्हडली झाडां आसा. काजी खूब मोठ्या प्रमाणात आसा पण बाकीची थोडी मोठी झाडां आसा थोडी बारीक झाडां आसा. सरकार एखादो जेन्ना प्रकल्प हाडटा तेन्ना तुमी फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करूंक लागता. हांवें कित्याक बोलता म्हणून सांगता हांवें शेवटी आत्तां आमी निर्णय करपाक येवंक ना. आत्तां आमी निर्णय सामके हय काय ना हें ठरोवंकूय येवंक ना. परत सांगता हे जर ठरयिल्लें आसत जाल्यार तुमकां सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन तुमच्यातले काही प्रतिनिधी तुमी ठरयात 8-10 जण कोण हेंच्या वांगडा बसून हेंच्या वांगडा डिस्कस करून ते ठरोवपाक जाता आनी ते ठरोवया. ओके ताच्या खातीर आमी आत्तां निर्णया पर्यंत खंयच्याच वचूंक ना. तें म्हटलां की आनी खंयसर वचून परत वयर वयतले मुरमुण्या वचून परत एकदा वयर रावन मारतले वयर वचून पळयतले आनी ताच्या उपरांत मागीर परत एकदा तुमच्यातल्या एक 8-10 जाणां हांव आसत कलेक्टर आसत ताच्या बरोबर एक मिटींगूय करुया. आनी ताच्या उपरांतूय बी हांवें कित्याक सांगलें पुराय गांवांत लोक कदाचित 400-500 लोक रावता आसतले चारूय वाडे मेळून. हांव फुडें वचत ना पळयलें 400-500 लोक रावता आसतले. आसतले भोंवडेन चड आसा कितले आसतले 600-700 जर आमी जेका फॅमिली म्हणटा आमी जेका कुटुंब म्हणटा ती कुटुंबां कदाचित 600 कुटुंबां आसतली. एका कुटुंबात 4 लोक धरया बरोबर आसा. एका कुटुंबात 4 लोक अशें धरून वचया कदाचित ती 600 कुटुंबां आसतली. आनी आत्तां भाऊन उलयता आसतना तो भावनीकूय जालो आमची परिस्थिती आमचे लोक गरीब आसा लोक सुदरूंक शकना अजुनूय बी सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळोवंक शकना. सगळ्या जाणांक सरकारी नोकऱ्यो मेळपूय कठीण आसता. काही लोक हांगाच्यान पयस खंय तरी कामाक वयतात. थोडे जाण जे आसा ते सरकारी नोकरेन आसा आनी थोडेच लोक हे कदाचित काजीच्या उत्पन्नाचेर डिपेंड आसतले. सगळे लोक काय काजीच्या उत्पन्नाचेर डिपेंड आसचे ना. थोडे लोक ऐका हे हांव म्हाज्या सांगना परत सांगता गडबड करू नका. हांव परत सांगता हे हांव म्हाज्या सांगना. तुम्ही ज्या डिमार्केट करून त्या प्लॅनाचेर नांवां घालून जी दिल्या पळय न्ही म्हणजे हेंची जागा आसा तुमी म्हटल्यार म्हाका 600 कुटुंबां आसा. प्लॅनाचेर नांवां घातल्या ते कदाचित 25 आसतली. 25 वयर काय ना बरोबर रामभाऊ. हांव तितून वचना पळय हांव तुका सांगता हो टेक्निकल विशय तितून हांव वचना. हांवें परत म्हटलें त्या ती हांवें तुमकां सांगता तर राम भाऊ जे आमचे लोक हांगा गरीब आसा हो विशय उलयला. हांगा 3 पद्दतीन लोक आसा आमी पळयता आसतना. एक जो शेताचेर डिपेंड आसा काजीचेर डिपेंड आसा. दुसरो मनीस जो आसा हो खंय तरी ताका सरकारी नोकरी मेळ्ळ्या जो नोकरी करता. आनी तिसरो मनीस जो आसा हो खंय तरी प्रायव्हेट नोकरेक वयता. आनी चवथो मनीस जो आसा तो पूर्णतः बेकार आसा. आमी हे सगळ्यांनी मान्य करपाक म्हाज्या गांवांत तेच आसा अशें न्ही. हांव शहरांत रावना आत्तां खातीर रावन येयला. ते बी आमदार जाल्या उपरांत लोकांक येवन वचून त्रास म्हणून येयला. म्हाजें घर कुटुंबी पाळयेंतल्या म्हणजे अक्षरशः ताका 3 वाटेंतल्यान मायनींग आसा आनी बारीकसो म्हाजो गांव उरला. हे 3 वाटेंतल्यान म्हाज्या गांवांत भितरच आसत जाल्यार मायनिंगेचे 4 कणकुटी चालूचे पडटा आनी मागीर भितर करता. त्या गांवांतल्यान हांवें येता ती गांवांतल्या लोकांची समस्या म्हाका खबर आहा. गांवांत जे भुरगे आसा तेंची समस्या म्हाका खबर आहा. जाणटे आसा तेंची समस्या म्हाका खबर आहा. ती मुळात जे गांवांतल्या परिस्थितीची म्हाका जाण आसा. हांव हें तुका सांगूंक शकता. ते हांवें तुका जें सांगलें हांवें तो थोडो बहुत तेंच्या कडेन उलयला म्हाका जें कळ्ळां एकंदर आमी गांवांत तुमकां सांगलें हांवें 4 पद्दतीन कुटुंबां आसा. एक त्या काजीचेर डिपेंड आसा. काही जाण फक्त म्हणजे थोडेशे शेत करता आसतले तुम्ही म्हटलं तर आमी जे सकयले शेत पळयले आसतले. तिसरे सरकारी नोकरी आहा. चवथे बाबडे बेकार आसा. 5व्या हांगा खंय तरी कुणय आनी हांगा नोकरी करता. हो एकंदर गांवची परिस्थिती आसा. सरकार एखादो म्हणजे आमदार आसत हांव आसत मंत्री आसत एखादो जेन्ना गांवांत एखादो प्रकल्प हाडटा तो म्हणजे लोकांच्या विरोधान न्हू किंवा लोकांचे जे कितें आमी जेका म्हणटा की हो प्रकल्प हाडला तो आमकां त्रास करपाक हाडला ना. सरकाराचें विजन आसता
की बऱ्याच जाणांक थंयसर त्या गांवची उदरगत जावची म्हणजे कितें, लोकांची उदरगत जावची. आमी गांवची उदरगत जाता म्हणटा आसतना त्या लोकांची उदरगत जावची, लोकांक खंय तरी नोकऱ्यो मेळच्यो, लोकांची खंय तरी डेव्हलपमेंट जावची. हाचो अर्थ म्हणजे तेंच्यांनी म्हाका उलयता सांगलें हांगा कितें म्हणपाक मोती डोंगर जातलो काय म्हणून ना. आमी जो प्रकल्प हाडपाक सोदता तो मोती डोंगर जावपाचो प्रकल्प न्हू. कारण तुमी तुमच्यातल्या 30 ते 35 जाणांनी म्हणजे IIT म्हणजे कितें हे आमी एक्चुअली आमी आयजूय सोदताले, पण म्हाका तें नाका, तूं वचपाक नाका. आयजूय बी जर सांगलेलें जाल्यार IIT म्हणजे कितें बाबा नक्की प्रकल्प, वा आमी तेजी फिल्म जी आसा, पिक्चर जे आसा हे सगळें ते दाखोवंक शकताले म्हणजे कशा पद्दतीन आनी कितें. पण ते आमकां तितक्या डिटेलान वचोंक नाका. तुमच्या गांवांतले कोण जे 10-12 जाणां तेणी पळयल्या. पण त्या निमित्तान म्हणजे जर एखादो प्रकल्प जेन्ना सरकार हाडपाक सोदता त्या परिसरांतल्या खंय तरी म्हणजे 500,000 लोकांक एक डायरेक्ट नोकरी आसतली, कदाचित डायरेक्ट तांकां व्यवसाय आसतले, फक्त नोकरी न्ही. म्हणजे ती जर नोकरी मेळ्ळी जाल्यार त्यांच्या पोटापाण्याचो आमी फुडल्या 50 वर्सांचो विचार आतांच हांव ताच्या कडेन उलयता आसतना आमी एक जनरेशन न्ही तर फुडल्या 2 जनरेशनाचो विचार करून भाऊन उलयता आसतना तेंय सांगलें कदाचित आमच्यो काजी आमकां पेन्शनाच्या रुपान बीन म्हटलें तें. बट आमी भुरगेच आमचे ह्या क्षमतेचेर जर तयार जाले जाल्यार फुडल्या 50 वर्सां कशा पद्दतीन तेंचो उदरनिर्वाहाचें साधन चलचें हें सरकाराचें धोरण आसा. सरकाराचें धोरण फुडल्या 50 वर्सांक जशी पुराय गोंयची डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जावची, तशी सत्तरीची डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जावची हाचो विचार करून हो प्रकल्प हांगा येयल्लो. खंयसरूच तुमची जागा बळगोवपाचो असो विचार नाशिल्लो. एकंदर लोकांची डेव्हलपमेंट लोकांची कशी पद्दतीन जातली, लोकांक नोकऱ्यो कश्यो मेळटल्यो, लोकांक व्यवसाय आनी जे बी सगळ्या गांवांत पयली आनी ताज्या उपरांत गोंयचे पंचायतींतल्या परिसरांत हो विचार करूनच हो प्रकल्प हांगा हाडलेलो. आनी अजुनूय बी हांव परत सांगता खंयसरूच जागा हडप करपा खातीर न्हू. एकंदर सर्वे नंबराचेर तुमी म्हटल्या त्या प्रमाणे तुमच्या कडेन काही कडेन आलवारां आसतले, पण सर्वे नंबराचेर जो बेजीक आतांचोय प्लॅन आसा ताच्या प्रमाणे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचें नांव आसा. आमी जागा ह्यो 3-4 पद्दतीन आसा. म्हाका दिसता फाटले फावटीच्या मिटिंगेन हांव आसलेले वेगवेगळे जाणी वेगवेगळे प्रकार एक्सप्लेन केला, हांव तितून डिटेल वचना. खंयचे आलवारा लँड, परत एन्क्रोचमेंट लँड, परत मोकासा असो वेगवेगळे आसा. पण ह्या जागेचेर आतांच्या तरी सर्वे नंबराचेर नासली, बट तुमच्यो काजी ते आसा हें हांव मान्य करता. काजी ना हें म्हणना, बट खंयसरूच सर्वे नंबराचेर म्हणजे कोणाचेंच नांव लागलेलें नासलें. बेजीक जेन्ना आमची कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर हांच्यानी पळयलें आनी ती प्लॅन आनी हेका आमी रेव्हेन्यू लँड म्हणटा. आनी ही रेव्हेन्यू लँड जी आसा पळय सरकाराक जर केन्ना एखादो बरो प्रोजेक्ट म्हणजे जेका आमी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणटा, ही फॅक्टरी न्हू, ही इंडस्ट्री न्हू, जेणे करून ते पोल्यूट जावंक शकता. बरेच जाण आमकां बऱ्योच गजाली सांगता. पण हांवें इवन दो तांकां म्हटलें की जर शक्य आसा जाल्यार तुमचे 10-12 जाणांक आमी 2-3 IIT दाखयताय. हांव सांगता मुद्दाम 2-3 IIT आमी व्हरूनय दाखयता. म्हणजे तुमकां अंदाज येतलो की IIT प्रकल्प येयल्या उपरांत पयलीं तो जागो कसो आसलो. की आमी म्हटलें की चेन्नय, तुमचो शुभम चेन्नय पळयल्या बी तेणी IIT कसली आसली, त्याची चेन्नय व्हरून बाबा हो पयलीं जागो आसलो, आतां IIT अशा पद्दतीन जाल्या उपरांत ह्या त्या पुराय परिसरांतल्या लोकांची ह्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट जाली. आनी कारण आमकां 50 वर्सांच्या उपरांत लोकांची उदरगत कशी जाता ही आमकां पळोवपाची आसा. आनी तोच विजन धरून हांगा हाडलें. हे सगळें सांगल्या उपरांत हांव उरलेली जागा सगळी पळयता आनी वयता आसतना आमकां एक गजाल सांगता की हो विशय खंय तरी तेंच्यांनी वेगळे विशय सांगले म्हाका. आमच्यो घरां जी आसा ही गव्हर्मेंटाच्या जागेर आसा. आमच्यो बाकीच्यो ज्यो म्हणजे आलवाराचे हांव पुराय गोंयच्या लँडाचेर आनी सत्तरीच्या बाकीच्या जाग्यांचेर आत्तां उलयना, हांव तुमच्या समोर आसा. बट तुमच्या ह्या परिसरांतल्या जागेचे जे विशय आसा एक्सेप्ट म्हणजे कमिटेड टू डेट म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की ती 10 लाख जागा आनी उरलेल्योय जागा जितून कोणाची घरां आसतली जो कोणाचे बाकीचो कोणी तेणी म्हटलें की हेणी रामभवन आयजूय बी सरकाराच्या जागेत घर आसत जाल्यार ते जागे अजूनय आमच्या नांवार जावंक ना. हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान परत सांगता आमी बसोन जर हो विशय सोडोवपाचो प्रयत्न केलो दोनूय विशय कितें ते उलोवया. हांवें सांगलें की कोणाची भितर जर 15-20-25 जाणांच्यो काजी आसतल्यो तांचेरूय अन्याय जावचो ना. आनी तुमी हांगा जमलेल्या पैकी कदाचित 70-80% लोकांची घरां ही सरकारी जागेन आसतली. आसतली न्ही? आसा बरोबर आसा. नांव सांगता मागीर सांगता उलयतना सांगता.
जाल्यार ह्या 70-80% लोकांचोय जागेचो विषय म्हणजे तो घर आसलेलो जागो कदाचित म्हणजे सरकारी कायद्या प्रमाणे तुमच्या नावार कितलो जावं म्हणजे जेणेकरून हय बाबा आता जरी ते घर हे जागो माझ्या नावार जालो म्हणजे फुडले पिढयेक परत तेन्ना त्रास उरचो न्ही कारण गव्हर्नमेंट येता गव्हर्नमेंट वयता हे चालूच आसता त्या खातीर निदान घराचो जागो आणि बाकीचे उरलेले विषय विशेष करून तुमच्या मेळवले गावाचे विषय तरी आताच्या घडीक हांवें ताका स्पश्ट सांगला आणि हांव परतूय सांगता तुमचे सगळे विषय जे त्या 10 लाखांतले आसतले इतर लोकांची जी घरां आसा त्याय जागेंतले आसतले हे विषय सोडोवपाची आमची तयारी आसा पण ते विषय आमी खंय तरी जे बाबा ना आमी हांगा कोणाकूच येवंक दिवचे ना आमी हांगा कोणाकूच भितर घेवचे ना म्हाका बरें दिसलें की तुमी सगळे जाण म्हाका मेळपाक हांगासर जमले थंय रावना म्हाका खात्री आसली कारण तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तुमी सगळे जाण म्हाका मेळपाक रावतले आणि म्हाका खूब बरें दिसलें की तुमी सगळे जाण हांगासर येवन रावले ओके पण एक तुमची कितें 10 जाण आसात 15 जाण आसात तुमी ठरयात की खंयच्या वाड्यावयले दोग जाण कोण येवपाचे तुमचे प्रॉब्लेम सगळे म्हणजे जाका आमी समस्या म्हणटा की आयजूय म्हाका संडास बांदपाक मेळना आयजूय म्हाका घर वाडोवपाक मेळना आयजूय म्हजें घर कायद्यान जावना आयजूय म्हाका फक्त पंचायतीचो नंबर आसा आयजूय म्हाका लायट मेळना आयजूय म्हाका उदक मेळना हे पुराय प्रश्न हांवें सरकाराच्या वतीन सांगता फाल्यां सकाळी ते IIT प्रकल्प आयलो जाल्यार तितूंतल्यान आमकां कितें फायदो जातलो तेजेर हांव उलोवंकूच ना तो प्रकल्प आयलो आमकां कितल्या जाणांक परत म्हणटालो तुमी कितें हांवें ठरयलो काय कितें ना तुमकां विश्वासान घेवन ठरयता म्हणटा त्या खातीर तो प्रकल्प आयल्या उपरांत गांवांतल्या 400-500 लोकांक नोकरी मेळूंक शकता आमच्या गांवांतल्यो काही भयणी काही महिला हांगांतल्यान दुसरे कडेन केन्नाच नोकरी वचूंकूय शकना जेन्ना एखाद्या आपल्या गांवांत प्रकल्प येता तेन्नाच खंय तरी आपल्याक एक 10, 15, 20 हजाराचो इन्कम हांगांतल्यान मेळूंक शकता आमी तो विचार वेगळो आसा म्हणजे कशा पद्दतीन जावंक शकता कितें जावपाक शकता ते ओके त्या खातीर तुमची जर एक 10, 15, 20 जाणांची कमिटी एखादी जर तुमी काडली कमिटी काडप म्हणजे ती बी सरकाराच्या बरोबर उलोवपाक सरकाराच्यो समस्या लोकांच्यो समस्या ह्यो एका व्यासपीठाचेर बसून म्हणजे जाका आमी म्हणटा एका टेबलाचेर बसूनच त्यो समस्या सुटू शकता नाजाल्यार समस्या फक्त कशें आसा आमकां तुमचे तुमी म्हणटाले की फाटले तुमी म्हयनो भर 2 म्हयने भर वेगवेगळे सगळे प्रश्न सोडया हांव तितून वयता सगळे प्रश्न सोडया मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां सांगता तुमचे सहकार्य मुळात आमकां फुडें वचपाक त्या खातीर एकदां आमी बसून ह्या विशयाचेर डिस्कशन करूया तुमी जशें सांगता तशें आमी स्टेप बाय स्टेप फुडें या म्हाका दिसता एका तुमी सगळे जाण हांगासर जमल्या ते एग्री जातले हाजी हांव अपेक्षाय करता आगे प्रश्न करा आगे एग्जीक्यूशन करा मुलं
मजा आहे मी थोडं घेऊन ना खरंच सांगावे विषय घ्या आता तिथे काम काय माझे फक्त आपण काही इतकेच सांगते की तुझ्याकडे जे विषय सुचले असं त्याला म्हणजे एकत्र 500 लोक लिहिले म्हणून विषय सुचेना म्हणून फक्त आम्ही त्यांना सांगला की तुम्ही तुझ्यामध्ये ठरे आता ठरवू नका तुझ्यामध्ये ठरेया आणि ताज्या उपरांत जो विषय आपण तो मागे उडवूया बरोबर आम्हाला आमचं गावचं होते की हा पहिले सरांमध्ये आपलं डिसिजन घेऊन आपलं डिसिजन आम्ही घेऊया चालेल म्हणजे सगळ्यात पहिले आमची सातेरी नमन करता आणि जमी देवा नमन आणि असले 70 देवांना हा पैसे मिळाले जे त्याला नमन करता सगळ्यात पहिले म्हणजे सर तुम्ही आलेल्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद एक खबर इथे तुम्ही टाइम काढून सांगल्याप्रमाणे आहात येले आहात मग आता धन्यवाद म्हणजे पहिली माझी कुत्रा म्हणजे आमच्या गावाचे इथे सांगतात का सगळ्यात पहिले म्हणजे IIT कॉलेजला तुम्ही लँड ट्रान्सफर 1 वर्ष झाले आणि लँड ट्रान्सफर जेव्हा झाली त्यांना आमदार कळले की आमचं आता गाव आधी गेलो हे त्यांना आमदार कळले त्यांना आपले पंच नाडले फॅमिली नाडलं आमचं कोणून झाले गव्हर्नमेंट त्यांना आपले अगेन्स्ट झाले पाहिजे एकूण एक आमचं अर्जुन खेळतो पंच सोडलं झाले आमच्याकडे कोणूच नाडले त्यांना आम्ही या धर्मी देवाच्या पुढे नाव जोडलं आणि सांगले की आमका या IIT नाका म्हणजे नाका किती हे तुझी ही देवाची जमीन सुद्धा देवात घेतली ती केंद्र हाती बसवली आता आमका खबर ना कितले दांडे कितले खेळी गेले ह्या कोणाकच खबर ना ती जमीन त्यांनी घेतली आणि त्यांना आम्ही सारखे प्रमाण झाले की खरेच आमका IIT नाका आम्ही पुढे चालल्या किती जाऊ पुढे निर्णय केले जातो पण आम्ही IIT नाव दिले ना म्हणून आम्ही पुढे चालले आणि त्याका लोकांना ते लोक जमलेले आहात असे लोक जमवतात की IIT नाका म्हणून त्यांना ज्यांना लोकांना खरे गावाचे आम्ही संकटातले म्हणजे त्यांना लोक सारखे पुढे देवाचे रिझल्ट करले म्हणून पुढे चालले आणि आता सगळ्यांच्या लोकांचा एकच खेळा की आमचा IIT नाका म्हणजे नाका आमच्या गावातच खेळणार सगळी बायला अशी केन्ना जमून आली तुम्ही तरी पहिले असले मिटिंग खूप जाताले म्हणून सगळे पैशांची अशो म्हणजे मिटिंग अशो झाले म्हणून अशो आपले ना स्वार्था खाली म्हणजे आपले पदरचे पैसे मोडून दीस मोडून अशी बायला केन्नाच बसली आम्ही कोण आणली त्यांना मी पहिल्या एक तो त्याच्या जाऊन जा की मनात आमच्या इतली येणाऱ्या वाईट गेल्या की आमचा IIT नाका म्हणजे नाका हो आमचा ध्येय असा पुढले तुमचे तुम्ही डिसिजन घेऊचे तुमचे डिसिजन तुम्ही घेऊचे आणि आम्हाला गेल्याबद्दल तुमचे खरंच धन्यवाद म्हणतात आणि